मगाच्या बाबा पडीनो शुभ वतना आमी आयकलां की निमाण दिसा देव बऱ्या मनशाक एका जाग्यार हाडटलो आनी तांकां सर्गीचें इनाम दितलो. ही बरी मनशां कोण जाय ती बरी मनशां जातली जी सदांच देवाची येवजणे प्रमाणे आपलें जिवीत सारतात, आपणाक सोडून दुसऱ्यांक पयलो जागो दितात आनी तांची सेवा करतात. जेन्ना जेन्ना दुसरे लोक आमकां आदार मागतात तेन्ना आमी फुडें सरून तांकां आदार दितात, आमी तांकां बक्षितात जेन्ना ती चुकतात. ही आसात बरी मनशां. निमाण दिसा तांकां देव सर्गीच्या राज्यांत प्रवेश दितलो. पयलीं वाचपान आयकल्या एक कुंभाराची आनी ताच्या वावराची खबर. आमी जाणो कुंभार, ताचो वार म्हणजे वेगवेगळ्यो वस्तू करपाच्यो मातयेच्यो आयदनां वेगवेगळ्यो. केन्ना केन्ना अशें घडटा की एक आयदन करतना ताचें लक्ष आनी खंय वयता आनी तें आयदन पिड्यार जाता. पूण कुंभार ती माती भायर उडयना, परतून ते हातान घेवन एक नवी वस्त करता. ही वपार आनी हें कुंभाराचो खबर आमकां ती सांगता. आमी एके भाशेन ही माती देव आमकां एक नवो आकार दिवंक सोदता. आनी कसलो आकार? आमकां आपल्या सारको करूंक सोदता. पूण आनीक पावटी आमी भायर वयता, पातळ करता, पयस वयता, म्हणटा आमी ताका देवाच्या हातांत आमी दवरिना, पयस वयता. पूण देव आमकां सांडिना. परतून आमचे फाटीं येवन तो आमकां आपल्या सारको करूंक सोदता. आमी जर येणासाचे जिवितांत नदर मारली तशेंच घडलें. आमी जाणा की ताका एक व्हड खुशी आसली, एक व्हड मनीस जावपाक. पूण देवान ताका वेगळेंच एक भाशेन येवजण दवरलेलें आनी इनासान देवाचें उतर आयकलें. आनी मागीर तो जो रस्तो देवान तो दाखयलो तो रस्तो चल्लो. मागीर शिक्षण करतना ताचे फुडें ताचे बरोबर जायते तरणाटे आसलेत. ताका इनास जायत आसले वर्सां 30. पूण तरणाटे आसले कित्याक जाणटो एक भाशेन आसलो आनी ते तरणाटे. जो अनुभव इनासाक देवाचो मेवळ्ळो तो ताका तरणाट तांकां एके भाशेन दिता आनी तरणाट्याची आशा स्वप्नां देवाचे खुशी प्रमाणे तांच्या जिवितांत हाडटा. आमकां देवान होच वाव दिला. तर आमी बरें जिवीत सारल्यार आमचे जिणे वरवीं आमी तरणाट्यांक तांच्या जिवितांत जीं स्वप्नां आसात ती पुराय करूंक येता. तो ही खास देणी देवान आमकां दिवंक आमी ह्या मिसा भेटेंत देवा लागीं मागुया.